सगल्यांक देव बरी साज. तेसाचे मगणे सुरू करूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सत मानता देवाक, सर्वपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पितमेच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी घोर सांबाळलो. आंकवार मारे थंय काल ताणें कोस सुसले, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्ले मध्ये देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबे, भक्तांचो एकसार, पातकांचें भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, रायज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां तरण्या नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आनी सदा सदा. संतसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. पडव्या गाब्रिएलान अकवार मरे खबर दिली, देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण, आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गुरबेस जाली. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची सुगाल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां तारण्या बी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता ऐसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आन सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई, आबाप्या खातीर विधी कोर, आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आनी सदा सदा काळ आमेन. म्हणजे जेजू गोश आमकां नेवार आमकां एम कोणाक लागच्यांतली सगळे आत्मे सगार वर बकून चड गरज आसतले. दुसरो मिस्तेर. आंकवार मारी गोरबेस आसतना संत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बुगोस,
आनी आमकां तैण्या पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचतेसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो उत्सव जेजू. भागयंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल अशें जावं. ओम जेजू बोश आमकां आनी वर आमकां कोणातले विजांतली सगळे आत्मे सगळ्यार वर करून चड गरज आसलेलें. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारी बालका जेजू बेले शहरान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मदें पोरसूत जाली. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्ने आपली नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रे मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेयसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापया खातीर विनती कोर
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुळेस पोच येता उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या खाती विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुता कान पोवीत आत्म्या आती आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोश आमकां आनी और आमकां एमकोणांतल्या उच्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वर भोव करून चड गरज असल्या सरकार करून चवथो मिस्तेर आंकवार मरयेन बालका जेजू वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सांसिमाच्या हातान दिलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी गोश्टी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायण्या पडू दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बरले सगळे स्पोर्च ते सा वस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो सो पूजेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल अशें जावं. आम जेजू भोश आमकां आनी और आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वरभो करून चड गरज आसलेली. पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालूक जेजू देव तेंपलान मेळ्ळो. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धान्य पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा उस्त्रेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माई विनंती कर
आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भाग्यवत मरे देवाची माय बापया खातीर विनंती कर. आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोव आमकां आनी वर आमकां एमकोणांतले उज्यांतली सगळे आत्मे सगार वरबो करून चड असले सरकार वरून पावले. नमान राणी काकुटीचे माये तुसगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी पडेशी वेची बाळकां तुका ओलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान आस्कास सुस्कास सोडून बुदोन करून मागीर तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शरातिनी तुजी गावची नदर घाल. तू कुणवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत सोपू जेजू आमकां दाखय. भगीन देवाचे माये आमचे पासून माग जेजून बसयला ते आमकां फावो सांगच्या. बापसाहेबाच्या इतिहासाक एक आमचे बापा एक नमान मरे सगळी बाराबून म्हणूया. आमचे बापा सर्गीच्या शेणाव पोविसांव शेरायस आमकां यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तायण्या पडू दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोच येता येसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज्य येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
Tarkaye begin begin morda veli utruship Tarkaye begin begin morda veli utruship सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका येतो बाबा भयणीनो, आसतना आमी नवे सेवा धर्मीक वरोस सुरू करता. आज क्रिस्तेण्याचो पयलो आयतार म्हणटूच किरीत भाशेन ह्या क्रिस्तेण्याच्या काळांत आमी भितर सरतना क्रिस्ताक आमच्या समुदायांत, आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या घरांत किरीत भाशेन आमी घेवंक आमकां सगल्यांक हे काळ बरेपणाचो जावं म्हूण आमी किरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा माटवे समुदाय. किरीत भाशेन ह्या समुदायांत आसलेल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच ह्या समुदायांत मरून गेल्यांत ती सगलीं आमची भावा भयणां तांकां सासणाचो विसव दी म्हूण आमी आदी फुडेंच तांकां आनी तांचे खातीर आमी मागणें करता. आज आमचे मदें आसा फादर आग्नेल डायस, तो जावन आसा प्रेफेत सालिगांव सेमिनारीचो. फादर, तुका आमच्या ह्या फिरगोशेंत आमी माये मोगाचो येवकार दिता. आमी किरीत भाशेन तुवें आमचें आमंत्रण स्विकारलें. आज देवाचें उतर आमकां मोडून तूं किरीत भाशेन स्पश्टपणी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां स्फूर्ती दितलो हाचे खातीर आमी तुका दिन वाचता आनी देवाचो आशिर्वाद तुज्या आनी तुज्या वावराचेर आमी मागता. किरीत भाशेन भुरग्यांची आकारणी करूंक उदीन देवान तुका जाणवायेन व्हरूं म्हूण आमी आदी फुडेंच तुका दिन वाचून तुज्या ह्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद भरपूर पडूं म्हूण आमी मागता आनी आमचें आमंत्रण तुवें स्विकारलें देखून आदी फुडेंच तुका देव बरें करूं म्हणटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज क्रिस्तेण्याचो पयलो आयतार तशेंच नव्या सेवा धर्मीक वर्साची सुरवात आमी करता आनी बरोबर भाग्यवंत फ्रांसीस झेवेराच्या पुर्बेक तयारेचे नवेनाच्या 6व्या दिसा आसा. आयच्या नवेनाचो विशय ओगेपणाच्या नियालांतल्यान जिवीत बदलून भाग्यवंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गवाय. क्रिस्ताच्या मोगाचो अणभव ओगेपणान नियाल केल्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियर आपल्या जिवीत बदलता, जेजूचो गवाय जावंक पावता आनी आमकां भावार्थ्यांक एक वर्तो नमुनो जाता. आमी जेजूच्या पाटलावदारवी देवा अणभव ओगेपणाच्या नियाळतल्यान घेवन आमच्या जिवीत बदलून संवसारांत क्रिस्ताचे गवाय जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उस्कायता. तर आमकां सगल्यांक त्याच बापाची कृपा आनी बोल ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी क्रिस्तेण्याच्या काळाक सुरवात दिल्या आनी ह्या वरवीं हें खुणावूंक आज पयली वात आमी पेटयल्या. क्रिस्ताक तयार जावंक पयलो आयतार पयली वात ही पप्पल आमी पेटयतल्या. ही खुणायता बोरवासो की आमकां सोडूंक जेजू दुसरे पावटी ह्या संवसारान येतलो. तर हीच भावना मनान घेवन ही वात आमी पेटोवया. आनी हे मिसाचे भेटेन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आमच्या जिवितांत शांती हाडचे सुवातेर
ओगेपणान जिवाचे सुवातेर आमी सगळोच बोबाळ केला, आवाज केला, गोनगोन केला आनी ह्या वरवीं आमी देवा कडसून पयस केल्या आनी आमी पातोक आदारला. असल्यान हेर दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच पापा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार खेरीत भाशेन ह्या वाड्या पासत मागुया. ह्या वाड्यान आसलेल्या भावा भयणी पासत जी आयच्या दिसा ही नोवेनाची तयारी करतात, जी कोण ह्या वाड्यान पिडेंत आसात, दुयेंत आसात, बागयोन फ्रांसीस शावेरान तांचे विनवणेन बापान तांकां 19 हात लावन बरी करूंक मागुया. ज्या गोरोब्यान बोबाळ चलता, सगळोच आवाज जाता, तांकां शांतीन ओगेपणाचें तांकां दर्शन फाव करूं म्हूण मागुया. सर पदवेदार देवा, तुवें बासलेल्या सोडवणाराक बऱ्या कोरन्याच्यो दिवत्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता स्वर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणांक. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा, तूं आमचो बाप, आमचो तारो, हें तुजें पुर्विल्लें नांव. सर्वेस्परा, कित्याक म्हूण तुजे रस्ते वेली आमकां काडूंक निर्मिताय आनी तुजी बिरान दोरिना जावं आमची काळजां दारून करताय. तुजे सेवकां खातीर तुज्या दायजाचे फुलां खातीर परतून ये. अंत्रोळ पिंजून सोकला दिवन आयलोय जाल्यारूय तुजे मुखार पर्वत गोलगोलून पडत आसले. आपणाचेर पातयेतल्यांक अशें वागयताय तुजे सारको आनीक देव आसा म्हूण तांणी केन्नाच आयकूंक ना.
दोळ्यांनी केन्नाच पळोवंक ना. प्रमाणीकपणान चलता आनी तुज्यो वाटो विसरनात तांकां तूं वेंगयताय. आमी पातक केलें तेन्ना तूं आमचेर रागार जालोय. जायतो काल आमी तुजेर कलपल्ल्या. आमी सगलीं मेळी कशीं आसल्या. सगल्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मेळ्या आंगोसरा सारक्यो. आमी सगलीं बावलेलीं पानां कशीं जाल्या. वाऱ्या वरी आमच्या पातकांनी आमकां लोटून व्हेलीं. तूं जागृत करच्याक कोणाकूच तुका उलो मारूंक ना. कित्याक तुजे मुखामोल तुवें लिपयलें आनी आमचे खोटेपणाचे आदीन तुवें आमकां केलीं. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप. आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगलीं तुज्या हाताचो वाव. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. जबाब. तुजे मुखामोल, तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल आमचेर पडून दी. परत एकदां म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल आमचेर पडून दी. तूं इस्रायलाचो गवली, तोर आयक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल फांकय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल आमचेर पडून दी. दोळबराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव. आमची शीं परतून ये. स्वर्गांतावन नदर मार. हे तुजे दाखवेली कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल आमचेर पडून दी. तुज्या उजव्याक बसलेल्या पुरुशाचेर तुवें बोलिश्ट केल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोडशिल्लीं आमी कोट सोडूंक वेची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामोलाचो पोरचोल आमचेर पडून दी. भाग्योंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवें आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरेंच म्हणल्यार क्रिस्ताच्या एकवटान सगल्या बांदाराची बोरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सर्व प्रवचनाची आनी सर्व जाणवायेची. कित्याक क्रिस्ताक दितात ती गोवाय तुमचे मोदें गोठ रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें प्रकासनेचें आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणें आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यान तीर करून दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यात तो देव विस्वाशी. देवाचें उतरें. देवाचें वडोवकार. Sorvesporach Zuizu, Sorvesporach Zuizu, Sorvesporach Zuizu, Sorvesporach Zuizu. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर.
Solve spora su Isu, solve spora su Isu, solve spora su Isu, solve spora su Isu. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मार्गो बोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या सिसांक मुळे चोत्राय दोरात आनी जागरण करात तर वेळ केन्ना पावतलो तो तुमी नकळोत कुशिल्ल्या गांवांक वेत्या कोण एकल्या मनशा भाशेन तें आपलें घरदार सांडून चाकरांनी जोण एकल्यान करूंक जाय तें काम तांच्या हातांत घालून आनी दार राखणेक तोत्रायेन राव म्हूण सांगून तो भायर सरता देखून तुमी जागृत रावात कित्याक गोराचो ध्वनी केन्ना येतलो तिनसानां मोदयांनीर ओ कोंब्याच्या सादार की सकाळीं तें तुमी नकळोत नाजाल्यार तो अवचितूच पावता तेन्ना तुमी ताका न्हिदलोलूय मेळशात तुमकां सांगता तें सगल्यांक सांगता जागृत रावात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय ओगेपणान नियाळून जिवीत बदलून भाग्योन फ्रांसिसाक जेजूचो गोवाय जालो ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक आनी समजुनी मेळूंक एक ल्हानशी काणी सांगता एका गांवांत 5 वाग आसलेत 5 टायगर आसलेत एका गांवांत 5 वाग आसलेत कितले वाग आसलेत 5 आसले कितले वाग आसलेत 5 वाग आसलेत काणी हांगा खूब सोबार काणी हांगा सोंपली एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स आयकला तुमी केन्ना एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स म्हळ्यार उतरां कोरन्या परस कोरनी उतरां परस चड उलयता आनी चड सांगता कोरनी एक्शन चड सांगता आनी आमचो विशय सांगता ओगेपणांत आमी नियाळून जिवीत बदलूंक फावो आनी जेजूचे गोवाय जावंक फावो पूण आतांच हांवें तुमकां विचारले 5 टायगर आसले 5 वाग आसलेत म्हज्या आवाजांतल्यान उतरांतल्यान आनी एक्शन म्हणजे कितें जाली 3 बोटां आनी तुमी दाखोवन दिलें की आयच्या समाजाक एक्शन नाका ओगेपण नाका कितें जाय आवाज जाय उतरां जाय गोणगोण जाय होय हेंच आयचो विशय आमकां म्हणटा ओगेपणांतल्यान आमी जेजूचे गोवाय जावंक शकता न्हय गोणगोण भायलो आवाज केल्यार आयज खंय तूं वच गोणगोण ना आवाज ना जाल्यार बेजार येता वाज येता ओगेपणान एकसुरे सुवातेर कोणाक रावंक नाका सगळोच बोबाळ जाय आनी हाका लागून जायतो लोक गांव सोडून सिटीनी वेता बोबाळ आसा जायतो लोक आसा थंय आमकां आवडटा लायक जाता पूण ह्या आवाजान आमी आमकांच विसरता ह्या बोबाळान आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमी फाटीं उरता आयचो सेवा धर्म आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक
नवसरणी करूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां उलो करता. मोगाच्या भावा भयणीनो, ओगेपणान आमी जिवीत सांडल्यार आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक नियाळूंक आमकां फायद्याचो जाता. जशें फादरान एनावन्स केलां, हांव सिमनारींत आसा आनी हे सिमनारींत आमकां जेन्ना हांव सिमनारी शिकतालो तेन्ना सायलन्स म्हणून आसा. आतां 6:15 भुरग्यांक बॅल जातली. बॅल जाली म्हणटकूच पिन ड्रॉप सायलन्स. भुरगे सगल्यांनी बसूंक शिकूंक बसूंक जाय आनी कोणें एक उतर उलोवंक जायना, कोणें उठूंक जायना, कोणें बोबाळ करूंक जायना. सारको सायलन्स ओगेपण हाका आमी गोल्डन सायलन्स म्हणटा. आनी कोणी उलयलो आनी कोणी बोबाळ केली, आवाज केलो आनी फादराक सांपडलो जाल्यार ताका पनिशमेंट. कित्याक ओगेपणान आमी बसता शिकता तेन्ना ह्या बेजान वेता, मनान वेता. कित्याक जायते फावटी आमी आदी सकाळीं फुडें उठ्ठालेत, कित्याक आवाज ना, बोबाळ ना, मनान बरें वेतात म्हणटालेत. ताका लागून ओगेपणान शिकोत जाल्यार जायतें आमच्या मनान वेता. आनी हाकाच लागून आमच्या सिमनारीचो एक रिजन, एक कारण भुरगे 100% मेवता जाल्यार ओगेपणान शिकूंक जाता. देखून आमच्या भुरग्यांक ट्युशन ना, सिमनारीन ट्युशन कोण दिना. इंडिविज्युअली जण एकल्यान आपलें म्हूण शिकपाचें. पूण हें की फायद्याक पडटा. ओगेपणान शिकले म्हणटकूच तांच्या मनान वेता आनी तांकां एग्जाम आन्सर करूंक बऱ्याक पडटा. मोगाच्या भावा भयणो, आयच्या समाजान बोबाळ जाल्लो आसा. तूं खंयच्याय भुरग्याक विचार, स्लो म्युजीक घाल आनी डान्स करूंक लाय ताका, कसोच नाचचो ना. फास्ट म्युजीक घाल आनी तो व्हडल्यान उडक्यो मारून नाचतलो. व्हडल्यान ढम 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 करून म्युजीक जाय तांकां. स्लो म्युजीक लायक ना, वो इंस्ट्रुमेंटल तांकां लायक ना. ढम ढम करून घातल्यार ते उडयो मारतात, नाचतात. तुमी केन्नाय पासयेक वयता जाल्यार कारान म्युजीक कशें केदें वाजता पळयात, व्हडल्यान ढम ढम कारांनी म्युजीक घालतात. कित्याक आमकां आवाज जाय, बोबाळ जाय. पूण ह्या बोबाळान आमी जिविताक सांडटा. ह्या जेन्ना आवाज जाता सगळेंच कन्फ्युजन जाता. कांयच आवाज आसा, बोबाळ जाता तेन्ना कांय सारकें ऑर्गनायजेशन जायना, सगळेंच घुसपागोंदोळ जाता. पूण जेन्ना तूं ओगेपणान प्लॅन करून शांतीतायेन प्लॅन करता, ऑर्गनायज करता, तें बरे भाशेन जाता. बोबाळ सगळो जाल्यार सगळेच कडेन आमचो बोबाळ जावन आमी आमचें जिवीत तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत आमी ओगडायता. बागेन फ्रांसीस शावेरूय एक बोबाळटो आसलो. एक चेडवाच्या फाटल्यान वेतालो, ताका एन्जॉयमेंट जाय आसलें. पूण जेन्ना इग्नेशियस दी लॉयला ताका मेळ्ळो आनी ताणें म्हणलें, कित्याक उपकारता आख्खो संवसार जिखून जोरी तर तुवें तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. आनी ह्या उतराचेर, ह्या देवाच्या उतराचेर ताणें नियाळ केलो, थांबलो आनी ओगेपणी नियाळ केलो आनी नियाळ करून जिवीत बदल्लें. फ्रांसीस शावेरान जिवीत बदल्लें, जेजूचो गोवाय तो जालो. आनी आयज ताका आमी भाग्यवंत म्हणून ताचे परबेक आमी तयारी करता. मोगाच्या भावा भयणो, आमी भाग्यवंत जावंक सोदता, भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन जावंक सोदता जाल्यार आमी ओगेपणान आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. आनी ओगेपणान आमच्या जिविताचेर नदर मारतले तेन्ना की आमकां घुमून येतलें, हांव देवा कडसून पयस आसा, हांवें देवाशी येवंक गरज आसा. आनी आमचें जिवीत बदलतलें आनी ह्या वरवीं आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतले. आयच्या वाचपांनी आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाजप इजेयास प्रवादी म्हणटा, देवा ह्या लोकांनी पातक केला, ह्या लोकांक सोडवण दी, बोगसोणें दी. जे परी इजिप्ताच्या लोकांक तुवें बोगसिल्लें, तांकां सोडवण फाव केल्ली, तेच परी ह्याय लोकांक बोगसोणें दी. कित्याक हो लोक पातकान पडलेलो आसा. पातकान जे येता तांकां बोगसोणें दी.
दुसऱ्या कोणाच्यान बोगसणें दिवंक जायना. तूंच जावन आसा एकूच दोनीम, एकूच देव, जाच्यान तुज्यानूच एकल्याच्यानूच बोगसणें दिवंक येता. आनी ह्या लोकांची जिवीत बदलूंक जाता. ह्या लोकांक नवो आकार दिवंक जाता. तूं जावन आसा एक कुमार आनी आमी सगळीं माती. आमकां तुवें बरो आकार दिवंक जाता. नवी आमकां आयदनां करूंक जातात. नवो आकार आमकां तुज्यानूच दिवंक जाता. भाग्यवन पावलो आनी तिसरें वाचप शिव वर्तमान आमकां सांगतात जेजूच्या दुसऱ्या येण्याची खबर. जेजू हो सुरवंडार येतलो आनी ह्या सुरवंडाराक आमी येवकार दिवंक जागृत जावंक जाय. आमी तयार आसूंक जाय. आनी तयार म्हळ्यार कितें? तयार म्हळ्यार आमी काळजा मनान नितोळ आसूंक जाय. आमी पातकां सोडून बोगसणें घेवंक जाय. आमी काळोखान आसांक जाल्यार उजवाडान आमी येवंक जाय. आनी जेन्ना जेजू दुसरे फावट येतलो आनी ताका आमी तयार आसलेली मेवतले तेन्ना हो जेजू आमकां सुर्गीच्या राज्यान व्हरतलो. आनी जरी तर आमी तयार ना, पातकानूच जियेता, मोजेचें जिवीत जियेता, बोबाडायेचें जिवीत जियेता आनी जेजू आयलो जाल्यार आमी ताका तसली सांपडलीं जाल्यार जेजू आमकां हांगाच दवरतलो. सुर्गीच्या राज्यान आमकां व्हरचो ना. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर म्हणटा इट इज इम्पॉसिबल टू फायंड अ सेंट विदाउट टू पीस ओ टू डबल पी. पी म्हळ्यार प्रेयर एंड पी फॉर पेनन्स. तूं भाग्यवन जावंक सोदताय, सांत जावंक सोदताय जाल्यार हे दोन वस्तू तुज्या जिवितान आसूंक जाय. प्रेयर एंड पेनन्स, मागणें आनी प्राचित. जेन्ना हे तुज्या जिवितान आसा जाल्यार तुजी नवसोडणी जातली, जिवीत बदलतलो आनी तूं जेजूचो गोवाय जातले. जेजूच्या जिवितान मागणें आहलें, प्राचित आसलें. जेजू खूंय मागणें कोत्तालो. जेजू मागणें कोत्तालो सकाळीं फुडें फात्या बारार दोंगराचेर दर्याचेर कोण ना ओगेपणान मागणें कोत्तालो. ओगेपणान बापा लागीं उलयतालो. जंय ओगेपण आसा, शांतीताय आसा तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. आनी देव जेन्ना जेजू दोंगराचेर मागणें करूंक येतालो तेन्ना जेजू उलयनालो, देव जेजू लागीं उलयतालो. फुडली येवजण कितें जेजू सवय आसा ती देव जेजूक सांगतालो. आमी तर बोबाडायन जियेल्यो जाल्यार देवाची उतर केन्नाच कानान पडचें ना, केन्नाच आमच्या मनांत काळजान वेचचें ना. देवाची उतर आयकूंक सोदताय, देव तुका कितें सांगूंक सोदता तें तूं जाणा जावंक सोदताय जाल्यार ओगेपणान दीस सार, ओगेपणांत वेळ सार. आनी ओगेपणान वेळ सारता तेन्ना देव तुका तुजे लागीं उलयतलो. देव तुवें कितें करूंक जाय, तुजी ह्या संवसारांत तुजें काम कितें, कार्य कितें तेन्ना देव तुका सांगतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून आपलें जिवीत ओगेपणान शांतीतायेन सारलें. कित्याक जेजूस म्हणटा मॅथ्यू 11:30 जेजू म्हणटा हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आमी शांत काळजाची जावया, ल्हानवीक काळजाची जावया. ओगेपण म्हणटात तें दोन भाशेचें आसा. इनर सायलन्स एंड भायलो आउटसायड सायलन्स. भितरलें ओगेपण आनी भायलें ओगेपण. आमकां जर भितरलें ओगेपण आसा जाल्यार भायल्यान आमी ओगेपण आमकां फावो जाता. जरी तर भितरूच आमी उचांबोळ जालेलीं आसा, आमचें काळीज मन उचांबोळाचें आसा जाल्यार भायल्यान केन्नाच आमी शांतीताय हाडूंक पावचें ना. आमकां काळजा मनाची शांती, ओगेपण हें आसूंक जाय. सायलन्स, इनर सायलन्स आमकां आसूंक जाय. हो इनर सायलन्स मेवतलो जेन्ना आमी थांबतले, नियाळ करतले आमच्या जिविताचेर, तेन्नाच की आमकां हो इनर सायलन्स मेवतलो. आनी इनर सायलन्स मेवतकूच भायल्यान आमी शांतीतायेची मनशां जावंक पावतले. तशेंच भायल्यान आमी सगळो बोबाड केलो जाल्यार आमकां भितर शांती मेळची ना. हाका लागून जायते फावटी आमी पळयता घरा लागीं सासूमाय बोबाड करता, सुनेक लागून आनी कोणाक लागून, भुरग्यांक लागून.
वचून बोबाळ करता, ह्या घरोब्यान शांती ना. ह्या मनशा समेत शांती ना. तांचे काळजान शांती ना. तांचे काळजान सायलन्स ना. उणे कितें तरी उणेपण आसा. आनी हाका लागून सगळोच तांच्या कुटुंबान घुसपा गोंदळ, तांच्या कुटुंबान बोबाळ. म्हणटकूच आमकां ओगेपणान जेन्ना आमी वेळ सारता, देवा लागीं उलयता, तेन्ना आमी इन सायलन्स आमकां फाव जाता. भितरल्यान आमकां ओगेपणान ओगेपण आमकां फावो जाता. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिविताची नवसणी करून आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावता. मोगाच्या भावा भयणो, आयज आमी सेवा धर्मीक वरोस सुरू करता. आडवंताचो काळ, क्रिस्तेनाचो काळ आमी आयज सुरू केल्या आनी ही पप्पल आमी जांबली ही वाहत पेटयल्या. आनी सांगलां सुरवातीच्या उतरांनी, ही वाहत जावन आसा एक बरवोसो. पयली वात खुणायता बरवोसो की जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येतलो आनी आमकां तो आमची जिवीत बदलून आमकां सुर्गीच्या राज्यान व्हरतलो. तर मोगाच्या भावा भयणो, आमी ह्या जेजू क्रिस्ताक जो येतलो ताका येवकार दिवंक आमी तयार जावया. काळजा मनाचें ओगेपण धरून ताका येवकार दिवंक ह्या मिसा भेटेन त्याच बापा लागीं खतखत्यान मागुया. सगळीं विरावया. जो बावाट आमकां पयस सोबेन दिला, तोच बावाट सोबी माजार आज जोडून व्हडल्या ताळ्यान आमी परगटुया. सोत मानता देवाक, सोर पुदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्म संभावलो, आंकवार मारी तांय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पयस सोबेक, भोगताचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी, आमची गरजो बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचे मोगाचो खोल अनुभव आपले पोरचेक वांटूंक ते बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याचें चिती नासतना पोरचेचे सेवे आनी बरेपणा खातीर फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. क्रिस्ती पोरचेन जे देवाचें उतर सांगता आनी जे उर्बेन आमी सेवा धर्मान समोरपतांव ते मोगाच्या कोरण्या वरवीं जिवें करूंक आनी समाजान जेजूचे गोवाय जावंक सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे.
मागणे ऐकून घे. आमी सगळ्यांनी आमच्या उलोवपांत वागणुकेन दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे सावळे काळात जिवंक हे पोरी क्रिस्त येण्याचो काळ फलादीकपणी आमी सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सुगीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओगेपणान नियाळ करूंक आनी आमी वायट जिवीत जियेतात जाल्यार ताची देख घेवन आमचें जिवीत बदलूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. सुगीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. सुगीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे. दुनिया देवा, ही मागणी जी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे. आनी आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन ओगेपणान आमचें जिवीत सारूंक आमचें जिवीत बदलूंक तूं आमकां तुजे कृपेन भर. हे मागणें कोत्ता हांव तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Kalvaraco yud onut Baba, widzicie porod atacata, tu zos mogarbut do egoitas, taka egota I grosmata, mogar Baba, doyal nombre liberoni manun tunge, mogar Baba, doyal nombre liberoni manun tunge. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखेर पवित्र सेवेच्या आदाराक सुरवेस्पोर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खोरी भोगती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जडोवंक आमी पावोशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय बता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
Adorato Sorves por tu Soldati sonsa bola Tu già tuoi boba Un solito caso i suoi Un solito caso i suoi Sorves porace na vieta Sorves porace na vieta Taka soy soy Taka soy soy Un sorghito caso i suoi Un sorghito caso i suoi बापा खरोच तो पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोग सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाटाचो गोट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड हें रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची हांगा एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुनवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवडकी चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागुदखोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागुदखोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जाण आसा जिवाची सो. ह्या संवसारान येवन ताणें दुसऱ्यांचें जिवीत बदल्लें. आयज आमकांय ओगेपणांतल्यान नियाळून जिवीत बदलूंक उलो करता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान तीं सगळीं सुवागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवी संस्कारांत पळय संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोद मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेगयता आनी आकोत आनी आख्खे तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Surgi udo Jesu dilo Amka oslo Favonaslo Amco Jesu Jevon zalo Amce atmi Tuke Paulo Jesu wigituye od moduka gilugrauta Jesu wigituye od moduka gilugrauta Surgi jebo Jesu dita apli kurmas somor pita neva menro apun sata amamunsha kavum dita Jesu wigituye od moduka gihung rauta Jesu wigituye od moduka gihung rauta
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळ्यो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासत विनोती को. क्रिस्तान बासायला ते आमकां पावोस आमच्या. प्रार्थुया. बापा, उदेंदीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे अरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलोय. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचे भावार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमचे थंय. San Francisco,
सांभाळून आमकां गोपाक तुज्या मेसांगाल सायबा देसार गोंयच्या सांभाळून आमकां गोपाक तुज्या आयसानी सदां आमचे खातीर विनोती करतू देवा लागीं जेजू सारकें जावं जिवीत आमचें आमी पावोसोर तुजे सोशें जेजू सारकें जावं जिवीत आमचें आमी पावोसोर तुजे सोशें